भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान काढली काँग्रेसीची स्कॅमा वयर, मात फाटल्यान स्टेजीर काँग्रेसींतले तेच फुडारी बीजेपीचे मंत्री म्हूण हाजीर. दामू म्हणटात तांचे मंत्री खंय भ्रष्ट न्ही. भाजप करता 2027 ची वेंचणूक तयारी. भाजपा आनी मोगो युती उरतली म्हूण मोगोचे फुडाऱ्यांक विश्वास. तिकेटी खातीर चढाओढ अपक्ष ओडटात बीजेपी वटेन. हिल कटिंगा आड सरकारान अजून एक्शन घेवंक ना. फुडले 15 दिसां भितर विशय कोर्टान व्हरपाचो प्लान. फेर्दिनो रिबेलोची भर सभेन सरकाराक शिटकावणी. घोगळ हाऊसिंग बोर्ड खून प्रकरणात आता मेरेन 4 दुबावितांक अटक. आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय. जिल्लो अधिकाऱ्यान सुन्नी गुलिस्तान मशीद केली सील. सरकाराक निमनो अल्टिमेटम. युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ दुसरे सुवातेर व्हरता म्हूण रीतसर प्रक्रिया करून हाजीर करचे. चिंबलकार ठाम. मोर्जे आनी हरमल दोगा रशियन बायलांचो खून करपी रशियन नागरिकाचो 2 सोडल्यार आनीक खुनाकडेन संबंध ना. केल्लो दावो सिद्ध करपाक पुरावे ना. करसवाडा म्हापशे उद्देगीक वसणुकेन ट्रका सकयल चिड्डून एकलो सोंपलो. ट्रका सकयल न्हिदिल्लो. घडणुके उपरांत ट्रक फुज्जो. पुलीस घेतात सोद. सर्गेस्त अजित पवाराची घरकान्न. सुनेत्रा पवारान घेतलो महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री पदाचो सोपूत. ती महाराष्ट्राची पयली बायल उपमुख्यमंत्री थरल्या. बलुचिस्तानात एकेच फावटी 12 जाग्यांचेर बलुचेच हल्ले. 10 मायस पुलिसांक मरण. डेप्युटी कमिशनराक केले किडनॅप. गाझांत इस्रायलान केल्ल्या हल्ल्यान 2 कुटुंबांतले 12 जाणांक मरण. 6 भुरग्यांचो आस्पाव. युद्ध सुरू जाला ते आतां मेरेन 500 वयर लोकांक मरण.